सांगितले सगळे. So we were called today because the machines are come in Goa. So still they have to open. And formality open that which then they will keep in the store. But very important things. The machines are come other states. So as Durgada said, rightly said, machine येवप आनी तयार म्हळ्यार इलेक्शन बेगीन आसप तयारी दिसता प्रिपेरेशन जाल्या पण सगळें कित्याक दुसरी स्टेटीनी पयलीं बूथ कॅप्चरींग इव्हीएम मशीन कॅप्चर जाता तशें पूण आमची गोंयां जायना जाल्यार पूण आमी मागपाचें आनी आमची गोंयान धाकटेच आनी आमी सारके सगळी पॉलिटिकल पार्टी आमी सारके हें आहा वी वील सी दॅट सच थिंग्स वील नॉट हॅपन machines are safe here and we have full faith in our officers that they will take care of it. Thank you. आयज जे इलेक्शन कमिशनांतल्यान जे बॅलेट युनिट्स आनी जे जे टेक्निकल इक्विपमेंट्स लागतात ईव्हीएम मशिनां म्हळ्यार बॅलेट युनिट्स मागीर व्हीपॅट सगळे आज बिहारच्यान आयिल्ले आसा. सो हाजो अर्थ एक स्पश्ट जाता की इलेक्शनाची मुहूर्त सुरवात जाल्लो आसा. कारण मशिनां जी आयल्यात म्हाका आतां पळोवन येना की ऑगस्टाच्या 13 तारखेक अशें कितें तरी FLC जावपाची आसा. नॉर्मली FLC म्हणटी 120 ते 150 दिसां भितर हे टायम पिरियडान जाता. दिस इज इंडिकेटींग दॅट की इलेक्शन्स मायट हॅपन समवेअर इन नोव्हेंबर और डिसेंबर. सो द इंडिकेशन्स बट एन इट रेस्ट वीथ द इलेक्शन कमिशन. बट एज अ पॉलिटिकल पार्टी एज अ ऑपोजिशन वी आर ऑल सेट. आमी आयज आमचें काणकोणा वर्कर कन्वेन्शन आसा, 1 तारखेक आमचें सांग्यार कन्वेन्शन आसा. सो आमी लागल्याच. सो तशा भशेन म्हाका दिसता आतां इलेक्शन कमिशन आनी सरकारी यंत्रणा जी आसा इलेक्शन मशिनरी एज ऑफ कलेक्टरेट दे ऑल्सो स्टार्टेड द प्रिपरेशन्स आनी दीस इंडिकेट्स दॅट इलेक्शन प्रोसेस एज इनडायरेक्टली स्टार्टेड. तुम प्रोसेस सांगा कसं केलं. हांव वेल्टन टेलीस, हांव डेप्युटी कलेक्टर साउथ गोवा लुकींग आफ्टर इलेक्शन्स इन साउथ गोवा आनी कुशावती. सो करंटली आमचे कडेन मशीन रिसीव जाला फ्रॉम बेंगलोर. We have received around 1095 BU, 1100 control units and 200 VVPATs. So currently आमी ते काडून आमचे वेअरहाउसान दवरतले आनी आमचे फर्स्ट लेवल चेकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ ऑगस्ट. 17 ऑगस्ट चालू जाता.